नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्या खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बोबरीमोड्डी केप्यांतल्या एका कनालात बुडून 20 आनी 22 वर्सांच्या दोगा तरणाट्यांक आयलें मरण. केप्यां पुलिसांनी उजो पालपी दळाच्या मजतीन दोगांची कूड उदकांतल्यान काडली भायर. कोरगांव पाळेवाडा उपरासला उदकाचो प्रस्न. फाटले कितलेशेच दीस जाले सुकला नळ. संबंधीत खात्याकडेन कागाळ करून लेगीत जावंक ना कारवाय. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रस्न करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी. कानोळे वाठारांत गुन्यांव फाट्यान धाड घालून सुमार 2 लाख रुपयांचो चरस केलो जप्त. ह्या प्रकरणात गुजरातांतल्या दोगा दुबावीत आरोपींक केल्या अटक. 5 दिसांची फर्मायल्या पुलीस बंदखण. काँग्रेस देशविरोधी पक्ष सांगता मुख्यमंत्री सावंत. भाजप बायलां सशक्तीकरणा खातीर वावुरता, मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुधारणेक विरोधी पक्ष करता विरोध. बायलां आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान केली विरोधकांचेर खर टिका. मळकर्णेच्या ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पावयल्यान जालो बरोच बोवाळ. आदींच उदकाचो उणाव. तातूंत सुमार 89 प्लॉटांच्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. घाण्यारे उदक आनी कोयराच्या प्रस्नावयल्यान चिखले पंचायतीची तापली ग्रामसभा. घाण्यारे उदक कोयराच्या वाडपी प्रस्नाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर मंत्री गोदिनो वांगडा आपोवची खासा ग्रामसभा. ग्रामस्थांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. बोबरीमोड्डी केप्यांतल्या एका कनालात बुडून 20 आनी 22 वर्सांच्या दोगा तरणाट्यांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय तरणाटे मडगांवचे आशिल्ले. केप्यां पुलिसांनी उजो पालपी दळाच्या मजतीन दोगांयची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. सध्या तांची कूड केप्यां भलायकी केंद्रात शिफ्ट केल्या. कोरगांव पाळेवाड वाठारात उदकाचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. फाटले कितलेशेच दीस नळाक उदक ना. संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळावे सांगतात. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. हेर वाठारांनी उदक सुरळीत येता जाल्यार आमच्या एकाच वाठाराक उदक कित्याक सोडिनात असो प्रस्न थळावे उप्रासपाक लागल्या. सदांच तेंचो पाठपुरावो करीत आसता. पण कितें जालें खबर, हे लोक जे आहा ते काल सगळो पंचायतीन येयल्ले पाणयाच्या विशया खातीर. आनी पाणयाचो विशय जो आहा तो आयज 3 म्हयने जाल्लेले आहा. 3 म्हयने हाराहार तेंचो चालूच आहा विशय हो. आनी सांगपाचो म्हणजे टँकर सारको टायमार पावना एक जालो. पाणयाचो विशय जर त्या कोरगांवान पाणी सगळ्याक आहा पाणी, पण तांकां 1-2 वर्सां जर पाणी दिल्लेले जाल्यार तेंचो सुटावो जातलो असलो विशय. आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे हो टँकरचो व्हरपाची कॅपेसिटी ना. पण रोड आहा पण टँकर वचपाची कॅपेसिटी ना. हांगासून तांकां वयर येवपाक लागता आनी तांकां पाणयाचो हांगासून पाणी कशें व्हरतले. पाणी येता ते येता रातचे 2 केन्ना मातशें येता आनी वयता. ते पाणी न्हू. आयज सांगपाचें म्हणजे लोकांक तो आयज तितलो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आयज ते रस्त्यार उतारलेले आहात. हांव सराकच्या कानार घातले. ह्या PWD जे आहा म्हाका दिसना हे खंय काम करता अशें. तांकां जेन्ना ती कंप्लेन येता तेन्ना तांकां पाणी येता, नाल्यार पाणी तांकां येना. 3 म्हयने जाले. तेंच्यांनी कितें करपाचें. तेंच्या घरा कडेन पाणी तेंची कामांक ती सकाळीं वयतात, दनपारां येतात, राती येतात. आनी पाणी भरपाचें केन्ना आनी काम करपाचें केन्ना आनी खंय वचपाचें केन्ना. हे प्रत्येक गोश्टीचो तेंच्यांनी अनुभव घेवपाक जालो. सराक हांव तेच म्हणटा आमदाराक, सरान हेजेर बेगीतल्या बेगीन तोडगो काडून तांकां पाणयेचो ह्या 2 दिसांनी तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलेलो आहा, दर हे 2 दिसांक पाणी येयना जाल्यार तूं पंच आमी सगळे त्या हेजेर PWDच्या ऑफिसान वचान आमी थंय बसतलो म्हणून तेंच्यांनी आयज आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आमकां ना उदीक येना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतलो ऑफिसांनी. कितल्या दिसाचो कसो काय तुम्ही हे केलं? आता कितले जाते 2 दिसाचे मागीर आमकां जाय न्हू. आता फाल्यां पर्यंत तरी उदीक येवंक जाय आमकां. ना जाल्यार मागीर कितें नाजाल्यार आमी मोर्चा काडटली. आणि सगळ्या वॉर्डान पाणी आसा. ह्याच वॉर्डात पाणी ना कसा तर ना जाल्यार कोणाकच नाका आसला न्हू.
सगळे घेतात पाणी. सगळे आमच्या बाळांना आमच्या वाड्यातच पाणी येईना ना. दुसरा काय सोडतात ते सांगतं पण प्रेशरावर पाणी ना आणि ते एकच दिसतो प्रेशरावर लागलं का ते पाणी पावतला कसं आणि त्या कसं काय एका नळात कोणाच्या बारी घेता एकाच्या नळात येईना ना पाणी. आमचं आणि एक थेंबभर येईना पाणी. आमचं येईना मग तुम्ही कळशी बी घेऊन रस्त्यावर रावले. आमकां आतां 10 दिस जाले उदीक बी कांय ना. आमी सदां तशेंच करपाचें. उदीक केन्नाच मेळना आमकां. ते अंदूच्या वर्सा आमकां अशें जालां जाल्यार केन्नाच आमकां सांगना. आनी येता म्हणून सांगता आनी उदीकूच येना जाल्यार आमकां आमी खंय वयपाचें उदकां. आमकां बाय बी कांय ना हांगासर. ताका लागून आमी उदकाक लागून हें पळय कितें करता तें तुमीच पळया सगळं कळशे बी घेवन रावले आतां. मग तुमका टँकरान बी उदक दितात टँकरान आमकां काल दिल्ले 2 बॅरल आमी सगळ्यांनी घेतली. परत आयज आमकां उदीक ना. आतां आमी खंय वयपाचें. टँकर आणि म्हणजे बघ आता सकल मी घरा तांकां आमी टँकर आणि पाणी व्हर शकना न्हू. आमकां बायचोय प्रॉब्लेम आसा. सो आमकां 4 दिसांनी तो पाणी सोडटा न्ही तो कसो रातचो 1-2 लोक कामाक वयतलो का रातचो पाणी भरूंक रावतलो. दिसाचो कामाक वयता मागीर रातचो न्हिदांक नाका लोकांक पाणीच भरूंक रावपाचें लोक. गुन्ह्या फाट्यान कानोळे वाठारात धाड घालून सुमार 630 ग्राम म्हळ्यार 2 लाख रुपयांचो चरस जप्त केला अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात गुजरातातल्या हिरन रामोलिया आणि शब्बीर भाई सय्यद या दुबावित आरोपींक अटक केल्या. दोगांकूय 5 दिसांची पोलीस बंदखड न्यायालयान दिल्या. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे म्हणणे. इंडिया अलायन्स देशविरोधी आणि बायला विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केला. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान तांणी विरोधकांचेर खर टिका केली. तशेंच भाजप पक्ष बायला सशक्तीकरणा खातीर सातत्यान वावुरला. मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुधारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायलांचे सशक्तीकरण दुबळें केलां अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. बायलांक लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान लोकसभेत सादर केल्लें बायलां आरक्षण विधेयक नामंजूर जालें. ह्या फाटभुंयेर भाजपान आयतारा पत्रकार परिशद घेवन विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली. काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें म्हणणें. भाजप पक्ष बायलां सशक्तीकरणा खातीर वावुरता. मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुधारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशेंय मुख्यमंत्री सावंत सांगता. आयकात. इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस, सप, तृणमूल कांग्रेस और खास करके डीएमके, इनका हम निषेध करते हैं. ये इंडिया अलायंस जो एंटी नेशनल पार्टियां हैं, ये इंडिया अलायंस एंटी वुमेन पार्टियां हैं. मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से भी इनका निषेध करता हूं. पार्टी ने कभी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया. जिस पार्टी की महिला प्रधानमंत्री रही, लेकिन उस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कभी नहीं किया. कहता हूँ कि महिलाओं का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया. रिसेंटली दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर एज अ कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिया. ये सपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, तृणमूल हो, ये सभी पार्टी तो ये फैमिली राज्य पार्टी है. हमेशा के लिए खुद के फैमिली को आगे करने का काम इन्होंने किया है. 12 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ जो काम अच्छा काम देश के लिए किया, उस काम को अपोज करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 तलाक का बिल लाया, उसको विरोध किया. भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उसको विरोध किया. जीएसटी लाया, उसको विरोध किया. मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इज एन एंटी नेशनल पार्टी. मैं कहता हूँ और उसने एंटी नेशनल काम करने का काम हमेशा के लिए करते हैं. मजगती बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायला सशक्तीकरण दुबळें केलां. ह्यान पयलीं अशाच तरेच्या कायद्यांक काँग्रेसीन विरोध केला अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. दुसरे वटेन विधेयकाक विरोध केल्यान आमदार देविया राणे हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली. हो बायलांचो अपमान अशें आमदार देविया राणे हांचें म्हणणें. नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2026 बिल काल पार्लमेंटान ज्या तरेन
16 आणि 17 तारखेक प्रेझेंट केले आणि त्यानंतर जी चर्चा झाली त्या चर्चेच्या नंतर ते मतदानाक घातले आणि ते मतदानाक घालतकीर सगळ्या भारतातल्या सगळ्या लोकांनी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळीकडे लोकांनी पळयले की ज्या तरेन ह्या काँग्रेसी, समाजवादी पार्टी, बाकीचे सगळे जे दल असतात ते तातूंत भितर सगळ्यांनी ह्या बिलाचेर ज्या तरेन आक्रोश केलो आणि हे बिल पारीत जावपाक जायना ह्या खातीर जो प्रयत्न केलो आणि ते बिल जे आसा ते बिल संसदेन ते पास जावना. काँग्रेसीन आणि बाकीच्या ते दलांनी सगळ्यांनी बायलांचो म्हणजे महिलांचो, नारी शक्तीचो एक व्हड प्रमाणात विश्वासघात केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर ही गोष्ट आसा ती एकदम निंदनीय आसा. महिलांक आमी पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरिल्ली आसा. खंयचेय क्षेत्र जावं एक फ्रॉम अ गर्ल चायल्ड टू स्टुडंट आसूनी की कॉलेज आसूनी की फुडें डॉक्टर जावन इंजिनियर सगळे क्षेत्रांनी महिला फुडें आसा. पण राजकारणात तांकां तितले रेप्रेझेंटेशन मेळना आसून जे डिसिजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ चेंजेस जे जावपाक जाय देशा खातीर ते केन्ना जावपाक शकता जेन्ना तांकां रेप्रेझेंटेशन मेळटा. आणि हे 33% रेप्रेझेंटेशनानच जावपाक शकताले. पण हे आणि वी विमेन आर द 50% पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री आणि आमकां फुडें वचपाक म्हणजे हे जे पयर जे घडलां इट इज एक्चुअली ऐतिहासीक दीस जावपाचो हो आमच्या भारत देशान की फायनली हे बिल पास जावन. बट इट इज आय थिंक आमी म्हणपाक शकता अ ब्लॅक डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत, बिकॉज महिला खातीर खऱ्या अर्थान तर आमकां फुडें वचपाक जाय आशिल्लें. खरेंच तांकां तर महिला फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हें बिल पास जाता आशिल्लें आणि ते राजकारण करपा नाशिल्लें. हातूंत प्रत्येक महिलाचे स्वाभिमान आणि तांचे पळय आत्मसन्मान आसा ताजे हे अपमान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मळकणे ग्रामपंचायत वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचेर थळावे आक्रमक जाले. उदकाचो उणाव आणि पर्यावरणाचेर जावपी परिणामांचो भंय उक्तायतना गांवकारांनी सुमार 89 प्लांटांच्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पळयात. आयतारा मळकर्णे गांवची ग्रामसभा बरीच तापली. हे बसकेत प्रस्तावित सुमार 89 प्लॉट मेगा प्रकल्पांचो प्रश्न केंद्रीत आशिल्लो. संबंधित प्रकल्पाक टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग विभागाची परवानगी मेळिल्ल्याचेय थळाव्यांनी सांगले. पूण फाटल्या कांय वर्सांत अशा प्रकल्पांक लागून जमीन, उदकास्त्रोत आणि पर्यावरणाक लुकसाण जाल्ल्यान गांवकारांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. उदकाच्या उणावाचो भंय उक्तायतना गांवकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला आणि तो बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केल्या. ना जाल्यार उच्च न्यायालयात अपील करपाची शिटकावणी दिल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांची भावना लक्षात दवरून हो प्रकल्प थांबोवपाचो यत्न करपाचें आश्वासन पंचायतीन दिल्या. जवळ जवळ जे 89 प्लॉट्स जे सप्टेंबर जो आमचो एरिया आसा 82/1 ह्या एरियेक जवळ जवळ 89 प्लॉट्स येतात. त्या प्लॉटाक उदकाचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार मळकपणाक दिसाक 2-4 वरां उदक येता. म्हळ्यार सकाळची 2 वरां आनी सांजची 2 वरां. लायट ना जाल्यार उदक आसना. सपोज जर 89 प्लॉट जर सप्टेंबर मळ म्हणटा थंय जर येयले जाल्यार उदकाचो असो इश्यू जातलो की मळकपणच्या लोकांक उदक पावचेंच ना आनी फ्युचराक इतली त्रास जातले की सामकी अशी परिस्थिती जातली गांवची की उदक मेळना जाल्यार 1-2 दीस आमकां उदक नाल्यार कितले त्रास जाता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फ्युचराक जर उदक जर ना आनी लायटूय जर आमकां जर फ्लक्च्युएट जाली जाल्यार आमकां रावपाक मळकपणाक खूब त्रास जातले. जी 89 प्लॉट जे सप्टेंबर येतात ते आमचे मळकपण गांवाक जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाकाच खबर ना कितली वर्सां जाली आसतली आमची जाणटी लावड्यात. अयशीं सुद्दां आमची घरां ना तरी पूण हांगा 89 प्लॉट्स 89 घर जातली. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कांय तरी एक इश्यू रेज करचो आनी आमकां तुमी सारको एक सपोर्ट दिवचो. पंचायत म्हणटा कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचें ना कंपाउंडाचें. सो पंचायतीन मातसो बरो रिस्पॉन्स दिलो पूण म्हाका दिसता की तेणी आनी मातसो जर खरेंच आमकां बॅक केल्लो जाल्यार आमी आनी मातशें एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक शकताले. सपोज आतां समज तेंच्यांनी समज पंचायती वयर समज हाय कोण आसा तेंचे फुडें वचून समज पास केलें जाल्यार तुमचें स्टँड कितें आसतलो? तुमी कितें करतले? आमी जाता तितले कोर्टान वचपाची तयारी दवरपाक शकता. कितें चल्लां म्हणून कांय कळना.
त्याने हाजेर खंय तरी एक बडी बसपा जाय हें खंय तरी बंद जावपा जाय. सगळ्या बोल्सांत भरीत जर गेले अशे गांव काबार जातले कितें. आनी मागीर आमकांय खंय तरी बसचें पडटलें एज्युकेशन घेवन सगळे गांवच्या लोकांक. आनी आमी बसतले आनी फाल्यां जर थंय लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाली जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलें हेका, लोक गांवचो लोक न्ही. एक विषय आसलो तो आमचो हेजो प्लॉटिंग जें आसा, इलिगल प्लॉटिंग जें आमचें खूब वर्स जालें हांगा चलता गांवा भितर. आनी त्या प्लॉटिंगाचें खूब डिस्कशन जालें कारण CCPन आमकां एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा. म्हणजे जे प्लॉट कोण घेतले ते कंपाउंड बांदपा खातीर CCPन एप्रुवल दिले नंतर आमकां कांय गोश्टी ह्यो करच्यो पडटात. म्हणजे सेक्रेटरी लेवलाचेर आमकां त्यो करच्यो पडटात. त्या प्रमाणे आमी त्यो फुडें व्हेल्ल्यो आनी आयज फाटले एक म्हयनोभर पयलीं तो फायल आमचे कडेन येयल्लो. आनी पूण स्थानीक पंचायच्या आग्रहानुसार आमी ग्रामसभेक दिवनूच हो एप्रुवल दिवचें जावं एनओसी दिवचें अशें तें मागणें आसलें. त्यामुळे आमी आयज ग्रामसभेक हें दवरलें. पण सगळे लोकांच्या म्हणजे ते स्थानीक जे लोक आसात त्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार की आमी तांकां एप्रुवल दिवची न्हू कारण फुडें आमकां लायटी उदकात आनी खूब वर्सां पासून तो एक जो आसा तो ग्रावंड थंय भुरगीं पयसून खेळटाले त्या प्रमाणे तांकां तो ग्रावंडाची बी आवश्यकता आसा. पूण तांणी तो जोर धरलो की थंय कोणाकूच एप्रुवल दिवचें न्हू. आतां आमी कितें केलां की आमी आमची जें ग्रामसभेचें रिजोल्युशन जें आसा तें आमी व्हिडियो फॉरवर्ड करतले की अशे प्रमाणे आमकां लोकांचो विरोध आसले कारण आमकां तें दिवपाक मेळचें ना अशें ठरले कडेन आसा. आनी बाकीचें कांय ना. बाकीचें आमचे प्रत्येक ग्रामसभा जी आसा ती सुरळीतपणे जाता. बाकी तशे विशय आनी कांय नासले. तुमचो स्टँड कितें आसतलो हेजे बद्दल? ना म्हाजो स्टँड कित्याक गांवच्या लोकां बरोबर रावप हो म्हाजो स्टँड न्ही. बाकी कशें आसा सेक्रेटरी लेवलाचेर सेक्रेटरी कसो करता ताका कशी परमिशन दिवपाची ताका कशी आसा तें लोणचो वयतलो. पूण गांवच्या लोकांच्या विरोधांत वचून हें करप बरोबर ना न्ही. गांवच्या लोकां बरोबर रावप. गोमंतक TV खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. घाण्यारे उदक आणि कोयराच्या प्रस्नावेल्यान चिखले पंचायतीच्या ग्रामसभेत वातावरण तापले. घाण्यारे उदक आणि कोयराच्या वाढपी प्रस्नाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर मंत्री मॉविन गुदिनो आणि हेर संबंधित प्रशासनाच्या हजेरेत खासा ग्रामसभा जावची म्हणून ग्रामस्थांनी मागणी केली. सगळ्या मेगा प्रोजेक्टांच्या STPची तपासणी करची आणि गरज पडल्यार फुडली कारवाय करपा खातीर पंचायतीक अहवाल सादर करचो म्हणून गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक पत्र बरयलां अशें सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी सांगलें. ही पंचायत आमची नंबर 1 पंचायत म्हणून वयता. पूण जे प्रॉब्लेम आमचे आहाय न्हू तेय बी आयज गोंयभर नंबर 1 लेवलाचेर आहा. पूण फॉर्च्युनेटली कितें जालें आमी आयज एक रेजोल्युशन मांडलें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक आनी पंचायतीन सरपंचान सेक्रेटरीन एक्सेप्ट बी केलें आनी ते आतां एग्री जाल्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक. जंय आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या हे जितले पळय बॉडीज आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं PDA जावं और हेल्थ सर्विसेस जावं आनी जितले पळय इंटर रिलेटेड बॉडीज आहा आमचे पंचायतीचे परमिशनाक पळय मेगा प्रोजेक्टाक अप्रूव करता तांकां सगळे हाड म्हूण आनी तांचे आमचे डिस्कशन जावपा जाय बिकॉज दे हॅव टू अंडरस्टँड आमचे सेंटिमेंट्स ऑफ द विलेजीस आनी तेंचे पळय प्लॅनिंगाचे डिसिजन पळय आहाय ती आमकां कशी इफेक्ट जाता ती आमी तांकां पर्सनली सांगूंक सोदता. कित्याक एवरी टायम पंचायत सरपंच म्हणटा आय एम हेल्पलेस ते परमिशन दिता आनी वी हॅव टू अबायड बाय इट इज नॉट देट. पंचायतीक अधिकार नात एवरी डिसिजन तेंचे एक्सेप्ट करपाक. तो सदांच विजिलन्स दवरूंक मेळना पूण पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाचें आसलें ते फेल जाता खंय तरी. पंचायत गार्बेज आनी सिवेज आतां तुमी फाटल्या दिसांनी वायलेटाचें पळयलां हेजे व्हडलें सिवेजाचें हें जालां. पूण आतां आमी हें दवरलेलें पॉयंट दवरलेलो कॅरींग विलेज कॅरींग कॅपेसिटी कॅपेसिटी जे 2018 आमी लागल्या फाटल्यान पूण तेंचे कडेन ते सक्सेसूच जायना आनी परत तोच बसता आनी तोच आन्सर करता पूण तेजे कडेन प्रोसेस करता म्हणटा जायना म्हणटा आनी आपूण गव्हर्मेंटाक धाडला हेका धाडला तेका धाडला म्हणटा. पूण आतां जालां कितें आमी सांगलां की अदर 25 बिल्डिंगाच्या वयर तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स होल्ड करा टील आनी इशू रिजॉल्व जाईल सर. The permissions that are being given for various developments, multi-story buildings and constructions and all this, where 3-4 important regulations are there. One is fire regulations, other one is
STP and health regulations. Then there's the width of the road, and so many regulations are there which the conditions are put in the permissions. But after the building comes up, nobody checks whether these are being implemented. So we brought it before the knowledge of the Gram Sabha that this is very, very important. Until this is done, and if the carrying capacity is not there of the village to hold all this, they should not give any further permission until the government takes decision how to handle these issues. Because the village is getting affected because of this. All the pollution that is taking place due to sewage treatment plants and all that is coming percolating down in the village. एकूच STP अशी ना की चलता सारखी. वी हॅड रिटन लेटर टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की आमची पंचायतीन जितले STP चलता पळय प्लीज चेक करा आणि रिपोर्ट दिया विच आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. विल ट्राय टू गाईड देम, तांकां वॉर्निंग लेटर इश्यू करता की STP मेंटेन करा. Because now it is becoming a major problem in our panchayat. Along with health department, pollution control board, आम्ही full जितली STP हा सगळे आम्ही inspection करतले and try to sort out this issue. गोयच्या फामाद लयराई देवीच्या जात्रेक आतां थोडेच दीस उरल्यात. ह्या फाटभुंयेर खात्यामदीं बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळटा. जात्रे दिसा अस्नोडेच्यान लयराई देवीच्या देवळा कडेन वचपी शिरगांवचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. वेगवेगळ्या सुवातेंचेर पार्किंगा खातीर वेवस्था केल्या अशी माहिती येरादारी पुलीस विभागाचे अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिल्या. पळयात. लयराई देवीची जात्रे खातीर आमी ट्रॅफिकाचो पुरेपूर्ण अरेंजमेंट केला. आमी जितले पार्किंग आनी एरिया आसा तितली आमी एक 4 झोनाक हें केल्या, डिवायड केल्या सेक्टरातून. आनी ताजो प्रत्येक झोनाचो इन्चार्ज जो आसा तो इन्स्पेक्टर केला आनी DYSP आनी SP हे सगळे सुपरविजन करतले ट्रॅफिक अरेंजमेंटाचेर. त्या भायर आमी जवळ जवळ अबावट संख्या 450 सुमार ट्रॅफिक स्टाफ डिप्लॉय केला. म्हणजे हे वाठारांक प्लस पेरिफेरल भायर जे आसा ते स्पेशल आमी कितें ट्रॅफिकाक ऑप्शन पेट्रोलिंग दवरिल्लें आसा. त्या भायर क्रेन डिप्लॉयज केल्ले आसा. सो आनी जितले पळय कोण भावीक हांगा येतले ताका आमी त्या भशेन सायनेजीस तयार केल्ले आसा. म्हणजे डायवर्शन खंय, रोड क्लोजर खंय. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान पयलींच सांगता सगळे भाविकाक आनी जितले हांगा देवी लयराईक येतले तितले डिवोटीजां कडेन मागता की तांणी ट्रॅफिक पुलीस आनी डिस्ट्रिक्ट पुलिसां सहकार्य करचे. आतां फॉर एक्झाम्पल पार्किंग लॉट आसा पळय, ओपन ग्राउंड इरिगेशन डिपार्टमेंट आहा मुळगांव, थंय बशी पार्क करपाक केल्लो आसा. मागीर न्यूली कंस्ट्रक्टेड मुळगांव अस्नोडा बायपास जो आतां चालू आसा ताजेर 4 व्हिलर म्हणजे कार्स आनी 2 व्हिलर हांचो पार्किंग अरेंजमेंट केल्लो आसा. मागीर KTC बस स्टँड अबावट 50 कार आनी 2 व्हिलरांक केल्लो आसा. मागीर ओपन ग्राउंड बिहायंड लयराई टेंपल म्हणजे आमी आसा म्हजी उजवी सायडी आसा पळय थंय कार्स आनी 2 व्हिलर्साचो पार्किंग केल्लो आसा. साळगांवकर मायनिंग सायट आसा थंय 4 व्हिलर आनी बसीसाचो हें केल्लो आसा. प्रिमायसी चौगुले कॉलेज चौगुले मायनिंग सायट आसा पळय थंय पार्किंग आसा. सो डिफरंट जितले ज्या रुटान येतले त्या एरियेक पार्किंग लॉट केल्लो आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे जे भावीक हांगा येतले आनी लोक जे हांगा विजीट करतले तांचे कडेन मागता की तांणी आपले सायडीक जो पार्किंग लॉट आसा थंय शिस्तीन पार्क करचें. दुसरें तांकांय आमचे ट्रॅफिक पुलिसां कडच्यान रिक्वेस्ट आहा की रस्त्यार जावं खंय गाडी दवरची न्ही. जरी हो देवळाचो वाठार आनी सायडी जालो पूण रस्त्यार येतना सुद्दां कित्याक भावीक हे सगळे रस्त्यान येतले. सो लोकां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तांणी रस्त्यार गाडी दवरून वचची न्ही जावं अनअटेंडेड गाडी दवरची न्ही. रस्तो क्लियर दवरचो, ट्रॅफिक पुलिसां सहकार्य करचें जाणे करून देवी लयराईचो जो अरेंजमेंट आसा तो सुरळीत पार पडचो. असं खंय खंय ब्लॉकेज असतले म्हणजे खंय खंय बॅरिकेड्स घालतले तुमी? बॅरिकेड्स डिफरंट. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी अस्नोडाच्यान येतले बस स्टँडा कडच्यान थंय आमी बंद करतले कित्याक मुखार ट्रॅफिक येवपा जावचें ना. आयली जाल्यार सुद्दां सगळो ब्लॉक जातलो म्हण तांकां पयलींच सांगलां. सकाळीं कितले अर्ली मॉर्निंग 5 21 तारखेक ताजे नंतर आमी भितर त्या रस्त्यान गाडी सोडची ना. ताका लागून सगळ्यांक जे कितले आसा हांवें आतां जे पार्किंग लॉट सांगल्या सगळ्यां कडेन मागता थंय तांणी पार्किंग दवरून आपली गाडी जावं 2 व्हिलर कितें आसा जावं बशीन आयल्या जाल्यार ते एरिये दवरून तांणी मुखार चलत येवचें. एकदम लागीं आसा सगळें. गोयच्या राजकारणाक परत एक फावट गती मेळ्ळ्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसायान 30 मे 2026 मेरेन
राज्यभर 10 नवे ब्लॉक स्थापन करतले अशी माहिती दिल्या. तशेंच काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडारपणाकडेन आनी जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकराच्या संपर्कात आसा अशें तांणी सांगलें. मजगती भाजपाक हरोवपाची आसल्यार विरोधक घटमूट आनी तयार रावपाची गरज आसा आनी जीएफपी संघटना घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशें तांणी सांगलें. 2027 मध्ये काँग्रेसीन फुडें पर्याय काँग्रेस करूंक शकता जाल्यार काँग्रेसीन बेगीन पावल मारली. आमी काँग्रेसीचे संपर्कात आमचे प्रदेशाध्यक्ष करच्या सेंट्रल लिडरचे प्रदेशाचे पूण काँग्रेस पार्टी आतां दुसरी आसा की इलेक्शनां चल्ल्या आतां दिसता तांचे सेंट्रल लिडरशीप आज मेरेन गोंयांत जायते भशेन जे इम्प्रुवमेंट दिवंक जाय तो तांकां टायम मेळूंक नासता. पूण जितको टायम वता तितको बीजेपी पर्याय घडोवन हाडपाक त्रास जाता. काँग्रेस जर सुशेगाद रावली जाल्यार दुसरे पक्ष सुशेगाद रावंक शकता, मित्र पक्ष पासून सुशेगाद रावंक शकता. आमी आमचे भशेन आमचे हातपाय धरतले आमी फुडें पावल मारतले. पण तुका हांवें सांगलें की 10 ब्लॉक्स नवे ब्लॉक्स आमी ग्रीन थेरपी फॉर्म करतले आनी थंय जर आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार आमी थंय कॉन्टेस्ट करतले. सकाळच्यो खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.